नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बागा सांपडिल्ल्या अनवळखी कुडीची वळख फटोवपाक कालांगूट पुलिसांक आयले यश. मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव हरीश तनवार आसून टावट्सांनी ताचो खून केल्ल्याचें जालें स्पश्ट. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सगळे खात्याचे सचिव, IAS, IPS अधिकाऱ्यां वांगडा घेतली बसका. लोकांक टायमा भितर बरी सेवा दियात, प्रशासन लोकाभिमुख करात, मुखेलमंत्र्याचे निर्देश. सरकार आनी खाजगी जाग्यांनी जाल्ली दोंगर कापणी, लँड फिलिंगाची म्हायती दिवपाक आतां शेनवार आयतार तलाट्यांक करचें पडटलें काम. लँडस्लायड टाळपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापनाचो आदेश. सरकारा कडेन संख्या आसा मात ऑल इज नॉट वेल. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोचो सरकाराक घरचो आहेर. विधेयका फाटीं घेवची पडली ही खंय सरकाराचेर नामुष्की. दिवचो शाराक तेंकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयलें मायनिंग पीट जाला धोकादायक. मायनिंग पिटाची पावसाळां कोसळत आशिल्ल्यान थळाव्यां मदीं पातळला भंय. सभापती रमेश तवडकराच्या नांवान फटीची ID तयार करून व्हॉट्सअपाचेर पयशे मागपाची घडणूक उक्ताडार. तवडकरा कडल्यान काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. जनतेक गरजेच्यो सेवा वेळेत आनी योग्य तरेन दिवपा खातीर खात्यांनी आधुनीक पद्दत आपणावपाची अशे निर्देश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यांक दिले. खात्याचे सचिव, IAS तशेंच IPS अधिकाऱ्यांची मुखेलमंत्र्यान सोमारा बसका घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गरजेच्या सेवांसयत मुळाव्या सुविधांचोय नियाळ घेतलो. प्रकल्प वेळार पुराय जावपा खातीर नव्यो आनी योग्य पद्दत आपणावपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक सांगले. प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा आनी ते खातीर योग्य पद्दत आपणावन हो खर्च कमी करून येणावळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो तांणी अधिकाऱ्यांक दिलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज सेक्रेटरिएटांत सगळे सेक्रेटरीक घेवन तशेंच IPS ऑफिसर्स तशेंच IAS ऑफिसर्स सगळ्यांक घेवन आयज बसका घेतली. ही बसका जाल्ली गोंयचे जे साधन सुविधा जे प्रकल्प आसात ते बेगीन करपाक, तशीच जी गोंयची येणावळ जी एकठांय करपाची आसा ती बेगीन एकठांय कर म्हणून ह्या बसकेन ठरलें. तशेंच जे कामगार आसात, जे सरकारी कर्मचारी आसात तेंचे मदीं एक खंय तरी शिस्त हाडपाक लागून ही बसका आशिल्ली. आनीक मेन म्हटल्यार तशेंच नरेंद्र मोदीचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे सरकारी प्रोजेक्ट्स आसात ते गोंयांत येवपाचे आसात, ताका लागून तेजी जी कामगिरी कसो आसा तेजो नियाळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे बसकेक घेतलो. मेन म्हटल्यार ही बसका खंय 2 वरां चल्ली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरीश गांवकर. आमचे कडेन 33 आमदारांचें संख्याबळ आसा, पूण तरी पूण ऑल इज नॉट वेल अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. विधानसभेत सरकाराक जाय ती विधेयकां फाटीं घेवची पडली. लोकांच्या हिता खातीर विधेयक हाडप गरजेचें आसा अशें म्हणीत मायकलान भाजप सरकाराक घरचोच आहेर दिला. ह्या विशीं मुखेलमंत्री तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानाव कडेन चर्चा करतलो अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. सभागृहान जी बिलां हाडटाय, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटात ती बिलां चिंतून फूल thought process in the interest of the state of Goa, in the interest of the people, in the interest of the villages, the rural Goa and the urban Goa. So गोंया खातीर ती बिलां आनी इतकी बिलां, एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम, इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जाता तितून तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून. ऑल इज नॉट वेल. आफ्टर हॅविंग 33 नंबर्स ऑल इज नॉट वेल कोणें म्हणूंक पडना. आमी सरकाराचे पक्षाचे आमदार आनी अशें दिसलें की इतकी बिलां हाडप, इतकी बिलां विथड्रॉ करप, बिलां हाडपाची आसली ती हाडूंक ना. सो दीस इज समथींग थोडी सिलेक्ट कमिटीक धाडली. दीस इज समथींग वीच इज नॉट गॉन व्हेरी वेल अमंग द पीपल हू आर वॉचिंग द असेंब्ली लायव्ह एंड ऑल्सो पीपल हू हॅव रेड इट इन द न्यूज पेपर्स एंड पीपल हॅव आस्क्ड अस ऑल्सो. चर्चा जी आहा आमी अध्यक्षा वांगडा करतले. आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद बाब कानावडे, तेजे भायर आमी CM वांगडाय करतले. सो इट्स नॉट दॅट यू हॅव द नंबर एंड यू कॅन डू वॉट एवर इट इज. म्हणजे बील हाडप वा बील फाटीं घेवप. पीपल, वी आर आन्सरेबल टू द पीपल ऑफ गोवा, वी आर आन्सरेबल टू आर पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी.
सभापती रमेश तवडकर हांच्या नांवान व्हॉट्सॲपाचेर फेक आयडी तयार करून गोंयच्या आमदारांकडल्यान पयशे मागपाची घडणूक मुखार आयला. ह्या विशीं सभापतीन काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. आपणे कोणाच कडेन पयशांची मागणी करूंक ना, तर कोणे तरी हें मुद्दाम केलां अशें सभापतीन स्पश्ट केलें. जे कोणे हो कट रचिल्लो आसा ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी सभापतीन केल्या. फाटले 2-3 दीस म्हज्या लक्षांत आयलें की कोणे तरी म्हज्या नांवाचेर फेक आयडी ओपन करून आनी वॉट्सअप मेसेज धाडून गोंयभरांतले आमचे जे आमदार आसात, मंत्री आसा, तांकां हांव पयशे मागता अशा प्रकारचो विशय करून तांचे कडेन पयशे मागपा संदर्भांत विशय फाटल्या 2 दिसां चालू आशिल्लो. अनेक आमदारांनी म्हाका फोन केलो आनी मागीर ताणें ज्यो कांय मेसेज आसात त्योय म्हाका धाडिल्ल्यो आसा. त्या लक्षांत आयलें कोण तरी म्हजें नांव बदनाम करपाक किंवा म्हज्या नांवाचेर पयशे घेवपाक सोदता. ही गजाल आमच्या आमदारांक आनी हांकांय लक्षांत आयली. ताणें म्हाका लगेच तांकां सुचनाय केल्यो आनी तातूंतल्यान आज हांवें सकाळी फुडें आमच्या काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक अननोन कंप्लेंट दिल्ली आसा. तशेंच सायबर क्रायमाक सुद्दां हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा. त्यामुळे हाची नोंद जी आसा न्ही, सबंद गोंयभरांतले जे आमचे वेलविशर आसात, हितचिंतक आसात, आमदार आसात, मंत्री आसात हांणी घेवची. बेकायदेशीर जमिनी पुरप आणि डोंगर कापणीचेर तपास करून नोंदणी करपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान गोंयच्या सगळ्या तलाट्यांक आदेश जारी केल्यात. खासगी तशेंच सार्वजनीक जाग्यांचेर पुरयल्ल्यो जमिनी तशेंच बेकायदेशीर दोंगर कापणी निदर्शनाक हाडून दिवपाचे आदेश तलाट्यांक दिल्ले आसा. तुम्ही जाणा आसतले गोंयभर कशें हिल कटींग वाडलां आनी कशें लँड फिलिंग वाडलां. ताका लागून स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटान जे गोंयचे सगळे तलाठी आसात त्या तलाट्यांक एक ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. तितून सांगलेलें आसा की गोंयांत जे हिल कटींग जे जाल्लें आसा आनीक जे लँड फिलिंग सगळें जाल्लें आसा तितून सगळे कडेन वचून थंय ते जागे आयडेंटिफाय करपाचे आनी व्हेरीफाय करपाचे आनीक तेजो रिपोर्ट काडून स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाक दिवपाचो. हें करपाक तेणी शेनवार आनी आयतार हे सगळे तलाट्यांक ते काम करपाक लायिल्लें आसा आनी अशी ऑर्डर स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटान दिल्ली आसा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयलें मायनिंग पीठ आतां धोकादायक जाल्लें आसा. ह्या मायनिंग पीठाची पालसणां कोसळत आसा. ताका लागून लामगांवा सयत दिवचलच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. संबंदीत यंत्रणेन वेळारूच उपाय येवजण करून लोकांचो भंय पयस करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. लामगांव हो गांव म्हटलो जाल्यार बेश्टो गांव न्हू, हो पयलींच्यान आसलेलो गांव. ह्या गांवान बुद्धिस्ट केव्ज आसा जितून ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे लोक आमच्या गांवान येतात आनी ह्या टुरिजम स्पॉटाचेर येवन वयतात. दुसरें म्हटल्यार WRDचे एक तळें आसा 25/1 हो तेजो सर्वे नंबर आसा. हे गव्हर्मेंटाचें तळें जाता तेन्ना त्या तळ्यान हांगासरल्यान ते उदक जेन्ना वाडटा तेन्ना पंप स्टार्ट मारून तेजे उदक डायवर्ट करून त्या तळ्यान घालून त्या तळ्यान माती गेल्लेली आसा. हेजेर कन्सर्न डिपार्टमेंटा जशें की WRD लागता आनी दुसरे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा अंडर म्हाका दिसता ही बुद्धिस्ट केव्ज आसा ती येता ती तेजेर त्या डिपार्टमेंटांनी आपलो हक्क दाखोवंक जाय आनी त्या हितून आपलो हक्क दाखोवन तेंची सेफ्टी पळोवपाची गरज आसा. आनी मायनिंग एक्टिविटीज कितल्या डिस्टन्साचेर आसा, कायद्या प्रमाणे ह्यो बसता काय कितें. आनी हो जो मायनिंग पीठ एक्चुली पीठ म्हणटकीर कितें जाता की ताका सायडीच्यान बॉर्डरी म्हणजे रोड करून सकयल वयता म्हणून ताका मायनिंग पीठ म्हणटा. म्हटल्यार सकयलची पावडर काडपाक आयर्न ओर जावं कितें तेंचे कसली ओर येता ती काडपाक. तर त्यो फेसी आसलेल्यो त्यो सगळ्यो गेल्यो आनी आयज जे खतरनाक असो ते व्हडले खड्डे जाल्लेले तुमी पळोवपाक शकता. आतां हे सबंद आतां म्हणजे मायनिंग पीठ काबार जावन आतां जस्ट तेज्यो फेसी उरलेल्यो आहा भायल्यान की कोसळप चालू आहा. ह्यो जर कोसळ्ळे जाल्यार लामगांव हो गांव सबंद वचपाचे चान्सीस आसा. त्या भायर फक्त लामगांव न्हू, दिवचल आमी म्हणटा बिचोलचे सिटी एरिया आसा पळय ती सारक्यो धोक्यान म्हणटा तशी आसा, सामकी रिस्काचेर आसा. दिवचल शाराचेर फुडाराक हुंवाराचें संकट टाळपा खातीर कायमस्वरुपी उपाय येवजण करचो असो प्रस्ताव आसा. दिवचलच्या न्हंयेतलो गाळ उसपतना राखणे उणत बांदपाचो विचार फुडें आयला. आराखडो तयार करून तो सरकाराक धाडपाचो निर्णय आमदाराच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल नगरपालिकेत जाल्ले खासा बसकेंत घेतला. नेटाच्या पावसाक लागून अंदूक फाटल्या म्हयन्यांत 2 फावटी दिवचल शाराक हुंवारान घेरो घातिल्लो. ते फाटभुंयेर आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या मार्गदर्शना खाला सोमारा सांजे एक खासा बसका दिवचले जाल्ली. हे बसकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे सयत हेर नगरसेवक, उदका खात्याचो कार्यकारी अभियंतो KP नायक आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले.
हुंवाराची आपत्ती टाळपाक कितें करूं येता हे विशयी हे बसकेत चर्चा जाली. आमचे चेअरपर्सन असले कुंदन फुलारी सगळे काउन्सिलर्स असले सो ताचे डिस्कशन कितें आयलें की आमकां वन टायम मेजर दिवपाचें आनी तुका सदां पयलीं सांगलां फ्लड जे ताचें मल्टी फॅक्टोरियल एकूचें कारण आतां ओलीची जर पळयलें जाल्यार खुबशीं कारणां आसलीं. एक डिसिप्लीन जावना, दुसरें पावसूय खूब पडलो, पावस म्हणजे कसो शॉर्ट पिरियडान चड पावस पडलो, तिसरें ते ब्लॉकूय आशिल्ले आनी ओली कितें जालें कोड ऑफ कंडक्ट जाल्यार डिसिप्लीन करून व्हावी रावता. सो त्या खातीर आमी ताका कितें सांगता कंप्रिहेन्सीव आमकां तूं प्लॅन दी DPR की फक्त डिसिल्टिंग रिटेनिंग वॉल, डिसिल्टिंग ऑफ व्हाळ, डिसिल्टिंग न्हय सार मानस किंवा आमचे कुर्चेर टू सार मानस हो सगळो दी. प्लस पंपाची आमची कॅपॅसिटी आसा ते फूल टायम पंपाची कॅपॅसिटी वाडोवपाची. जो वॉकिंग ट्रॅक आसा खूब कडेन इश्यूज कितें आसा एनओसी ना, स्पेशली आमचे शांतादुर्गा देवूळ आमचे चारी वाड्यार ते आसा व्हार आसा एक कम्युनिटीची प्रॉपर्टी आसा एक आनी कोणाची प्रॉपर्टी ते अशे मल्टिपल इश्यूज आसा. फक्त एकाच ओनर एनओसी दिता जे कोण एनओसी दिता बाकीचे एनओसी आमचे काउन्सिलर अधिकाऱ्यांना हाडून दिता आमी सांगता मेन शांतादुर्गा व्हाळांत ते जे एनओसी दिता म्हणजे त्या हाडाचे एनओसी दिता ती कामां आमी करूया. फ्लडाचे उदीक वयर सरता न्हू त्या कोटेश्वर देवळा कडल्यान उंचून वयर सरता. त्या खातीर WRDन तेंचे येयन फास्ट उदीक त्या सायडीसून हाडोंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काम सुरू करपाक घेतलेलें. मागीर आमकां कळ्ळें की थंय घेत जाल्यार कोणी फुडसून मागीर पुलीस स्टेशनाच्या फाटसून बीन उदीक भितर येतलें. त्या खातीर आमी ताका आपयलो की आमकां सगळे कॉन्सिलरांक सगळ्यांक MLA बी सगळ्यांक कळोन कितें तें आमी ताणें एक्सप्लेन केलां आनी सगळ्यांचें मत आसा की फूल तितको स्ट्रेच ना घेता फूल स्ट्रेच घेवचो म्हणजे सो दॅट पुलीस स्टेशनान फाटसून बीन उदीक फुडें येवचें. पूण सगळ्यांचें मत आसा की घेता जाल्यार तूं करता जाल्यार सारकें फूल हें घे अर्दे कुठे घेवन येता अशें तेंचें सगळ्यांचें मत आसलें. त्या प्रमाणे सगळें ठरलां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 30 जुलय ह्या दिसा मिरामार आशिल्लो फूट ब्रिज महानगरपालिकेन धोकादायक आशिल्ल्यान काडलो. मात 12 दीस पुराय जावन लेगीत ह्या फूट ब्रिजाचें सामान फुटपाथार तशेंच पडून आसा. हो ब्रिज काडून रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो खरो, पूण उरिल्ल्या सामानाची जापसालदारकी कोणाची असो प्रश्न थळाव्यान उपरासला. जाल्यार ह्या ब्रिजा लागसर आशिल्ल्या शारदा मंदिर विद्यालयाची भुरगीं जी आसा ती ह्या फुटपाथा वयल्यान यो वच करतात. देखून फुटपाथार दवरिल्ले ब्रिजाचें सामान बेगोबेग काडचें अशें महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें सांगलां. Sir, there is footbridge is dismantled at Sharda Mandir Miramar, and what is the next step of CCP is now what going to do of that material? See, now basically, what we had done is we had sanctioned the amount for demolition, removal of the bridge. What was within our sanctioning power. So now we have sent the file basically to get a legal opinion for removal and auctioning of the material. Okay. See, because we want to take utmost care. No, nobody should steal the material or any of those kind of things also. Yeah. So I've told the commissioner to take care and to follow procedure. So now to move that thing, we have forwarded one file. Once it comes back from our senior advocate saying it is okay, we will move the thing. And we will conduct an auction later. Any time frame is given to the advocate? How many days it will come? See, he is our CCP, one of our senior counsels. So as per his thing, whenever he gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we will move it and tender the thing. He gets to the file, we will think. So I want to get it at least by this week. I want to get his opinion. Yeah. And if the opinion is positive, we. आम्ही असा मिरामार हांगासर शारदा मंदिराच्या देगेर सगळ्यांकूच खबर आसा की कांय दिसा पयलीं हांगासर जो फूट ब्रिज आसलो तो डिसमेंटल केल्लो आनी हो 1.5 करोड खर्च करून जो फूट ब्रिज केल्लो तो व्हायट एलिफंट जाल्लो तो डिसमेंटल करून अशा पद्दतीन हांवें फक्त फुटपाथीचे थंयचे जे आसा सामान एक्स्ट्रा ते दवरलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम केलें डिसमेंटल करून दवरपाचें जें काम आसलें ते कॉन्ट्रॅक्टरान आतां फुडें ह्या मटेरियलाचो कितें करतले हो प्रश्न जो आसा हो CCPचो आसा. हे मटेरियल फुटपाथार दवरल्या कारणान हांगासर जे ट्युरिस्ट येतात किंवा लोक वयतात जो फुटपाथाचो यूज करतात तांकां त्रास जाता. फाटल्या जवळपास 10-12 दीस जाले हे मटेरियल अशेंच पडून आसा. स्कूल स्टार्ट आसा. दनपार टायमार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं
सुट्टा तेन्ना हांगासर ट्राफीक जाम जाता. स्कूल असल्या कारणान ट्राफीक सुरू जावपाक लागून हो बेगीनात बेगीन डिसमेंटल करून रस्तो ओपन करून दिल्लो. ट्राफीक चालू आसा पूण जे मटेरियल जे पडला ते अजुनूय तशेंच आसा. ह्या मटेरियलाचे फुडें कितें जातलें हेचे डिसिजन कोण घेतलो हो प्रश्न आसा. सेंटर ऑफ द सिटी जेन्ना म्हणटा आमी, मिरामार एक बीच आसा, बांदोडकर मुख्यमंत्री बांदोडकर यांची समाधी आसा, पर्रीकर यांची समाधी आसा, हे पळोवपाक ट्युरिस्ट येता. आनी जेन्ना अशे वेगवेगळे पर्यटक येतात तेन्ना हो असो डिसमेंटल केल्लो पूल पळोवपाक म्हाका दिसता तांकां आवडचें ना. गोव्याची एक इमेज घेवन हे लोक येतात. हांगासर जे बेसमेंट आसा तेचें काम सद्या चालू आसा, ते काडपाचें काम चालू आसा, जेका लागून गाडयो पार्क करपाक मेळच्यो. पूण ही जी दिरंगाई जाता म्हणजे जे लेट जाता काम करपाक, हे काम मातशें फास्टॅग जावपाक जाय आनी ती जबाबदारी जी आसा ती कोणें तरी घेवपाक जाय. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चवथीक लागून रेल्वेंतल्यान प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. देखून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी 3 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर मेरेन लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगांव जंक्शनाच्या मेरेन खाशेली रेल्वे चालू करपाची घोशणा केल्या, अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिली. Due to heavy rush during this coming weekend, Konkan Railway, in coordination with Central Railway, has decided to run a special train between Lokmanya Tilak Terminus and Madgaon. This train number 01149, it will leave Lokmanya Tilak Terminus at 21 hours on Thursday and Saturday, that is on 15th August and 17th August, and it will reach Madgaon the next day, that is on 16th and 18th. The train number 01150 between Madgaon to LTT will leave Madgaon at 11 hours on Friday and Sunday, that is on 16th August and 18th August, and reach Lokmanya Tilak Terminus on same night at odd 40 hours. This train will have around 21 coaches and will stop at Thana, Panvel, Pen, Roha, Mangav, Veer, Khed, Chiplun, Savarde, Sangmeshwar, Ratnagiri, Adavli, Vilavde, Rajapur, Vaibhavadi, Nandgaon, Kankavli, Kudal, Savanpadi, Thibim and Karmali station. Besides this special train, because this Ganpati festival is on now, so there's a lot of demand for special trains. So in coordination with Central Railway as well as Western Railway and Southern Railway, Konkan Railway is planning to run special trains between Mumbai Central to Kur, then Mumbai Central Savanpadi, Mumbai Central, then Bandra Terminus, Kudal Bandra Terminus, Ahmedabad, Kudal Ahmedabad, then Vishwamitri, Kudal Vishwamitri, Ahmedabad, Mangalore Junction, Ahmedabad, LTT, Ratnagiri, LTT, Pune, Ratnagiri, Pune, and Ratnagiri, Panvel, Ratnagiri. On these routes, special trains will be run between 3rd of September till 19th of September. So I request all the passengers and especially these Chakamanis who are coming for Ganesh festival to avail these special services. सोमारा पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते रस्त्यांचे डायव्हर्जन केल्ले आसा. ट्रॅफिक पुलिसांनी बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत उरपाक शकता हाचो ट्रायल रन घेतलो. डायव्हर्जन केला, ते एलिवेटेड कॉरिडॉर येता हांगासर, तो कन्स्ट्रक्शन करपाक हांगासर जे डायव्हर्जन केला ते टेम्पररी डायव्हर्जन केला पळोवपाक कशें डायव्हर्जन केल्या उपरांत खंय ब्लॉक जाता, खंय ट्रॅफिक जाम जाता, कितें आहा तें दोन आमी तेवटेन सर्वीस रोडाचेर ट्रॅफिक डायवर्ट केला, हेवटेन सर्वीस रोडार घातल्या आनी हांगाच्यान तुमी पळोवंक शकता हे गाडयो ज्यो येता पळय ते सर्वीस रोडा हांगासून सर्वीस रोड येता, हांगासून हे आतांचो रोड बंद केलो, पेट्रोल पंपा कडेन फुडल्यान बंद केला रोड, थंयच्यान सगळ्यो सर्वीस रोडाच्यान अश्यो पणजे वयता त्यो गाडयो हटेनच्यान सोडल्या म्हापशा ट्रॅफिक म्हापशा आहा पळय व्हडल्यो गाडयो आहा पळय त्यो डायवर्ट केल्या करसवाडाच्यान, थोड्यो गाडयो डायवर्ट केल्या बिचोलेच्यान, साखळेच्यान, थोड्यो फोंडाच्यान वयता, बिचोलेच्यान फोंडाच्यान सावथाक वचपाच्यो गाडयो डायवर्ट केल्या, करसवाडाच्यान डायवर्ट केल्या, इतल्यो गाडयो डायवर्ट केल्या आनी आमी पळयता फॉर हे टेम्पररी कशें फ्लो जाता तो ट्रॅफिक. स्मूथ जर ट्रॅफिक फ्लो जालो जाल्यार दे वील गो अहेड फॉर ना हे आयच्या दिसा पळोवपाक लागून टेम्पररी दवरला. समज जर फ्लो बरो जालो जाल्यार दे वील गो अहेड विथ द सेम
मागीर आतां आयज कितले दीस म्हणजे कितले ओवर आज सांज मेरेन आहा ते रात मेरेन टील नायट फूल डे इट इज 24 hours. सकाळची 6च्यान आतां रातची 12 मेरेन चलतलें. म्हणजे करसवाड्याच्यान सगळे स्टाफ करसवाड्याच्यान व्हडले गाडयो डायवर्ट केल्या. सो आतां हांगासर व्हडले कंटेनर्स बी तुमकां दिसचे ना. कंटेनर्स व्हडले येना हांगासर. सो ट्राफीक फ्लो स्मूथ आहा. सरकारान गोंय विकपाक काडला, ताका लागून सरकाराची कर्तुपां सगळ्या लोकांक सांगपा खातीर आपूण पुराय गोंयांत भोंवडी करतलो म्हणून आमदार विजय सरदेसायान कुडचडेच्या संडे डायलॉगा वेळार सांगलें. विधानसभा बरी जाली पूण विधानसभे उपरांत सगळे विरोधक न्हिदले अशें गोंयचे जनतेक दिसपाक जायना. ते खातीर आपणे कुडचडेच्या लोकां वांगडा संवाद सादिल्ल्याचे विजय सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. सगळे गोंयचे जनतेक अशें दिसता की असेंब्ली बरी जाली, असेंब्लीचे मागीर सगळे न्हिदूंक वतले. हें ना दिसपा खातीर असेंब्ली सोंपूनय बी आमी ऑन द फिल्ड आसात रेडी हें दाखोवपा खातीर आनी करपा खातीर हो एक व्हडलो स्टेप आसा. दुसरे वटेन कुडचडे संडे डायलॉगाक काँग्रेसीच्या विरोधाचेरूय विजय उलयलो. विजयाच्या कोतान खरेपणी थळावो भाजपा आमदार निलेश काब्रालान हे कार्यावळीक विरोध करपाक जाय आशिल्लो पूण काँग्रेसीचो विरोध ही हसपा सारकी गजाल आशिल्ल्याचे विजय म्हणटा. काँग्रेसीन आपल्याक प्रमाणपत्र दिवपाची गरज नाशिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणें. म्हजे पडून दुखून सो ते प्रश्न तांकां विचारला पूण हांवें वाचला ते भशेन काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष तो स्टेटमेंट म्हाका दिसता क्लियर आसा. तातूंत तांकां कांय दुखूंक ना अशें दिसता. कोणाकूय जर पर्सनली दुखता जाल्यार एक तकलेन दवरता की हो BJPचो आमदार ह्या मतदारसंघान आसा. BJPच्या आमदाराच्या मतदारसंघात येवन दुखूंक जाय ते BJP काँग्रेसीक न्ही आनी कोणाक न्ही. आनी काँग्रेसी बरोबर आमचे कितें जे संबंद आसा ते संबंध कितले आहा ते हांवें लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखयलेले आहा. म्हाका सर्टिफिकेट एंटी BJP स्टँड कितलो घेवंक जाय कोणेच गोंयांत सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. खंयच्याच गोंयच्या काँग्रेस लिडरान सुद्दां सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना. हांवें काँग्रेसी खातीर कितें केलां तें म्हाका खबर आनी जनतेक खबर. म्हाका दिसता कुडचडेच्या लोकांक एक खंत आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन डिवेलपमेंट हांगा जायना. म्हाका दिसना की हांगाच्या लोकांक अशें दिसता की तांच्या आमदारान कांय करूं ना अशें कोण म्हणना. म्हणटा तें अशें की तूं जें कितें करता तें आमकां मातशें सांगून कर. डिवेलपमेंट बाय कन्सेप्ट. म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट खूब आतां ताणें घेतिल्लो आहा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग सिवरेज हें सगळें बरोबर काम चालू आहा आनी तें काब्रालान केलां आसतलें. आपूण पावर मिनिस्टर आसतना अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां आसतलें. PWD मिनिस्टर आसतना सिवरेज घेतलें आसतलें. आनी ती सगळीं कामां एक बरोबर सुरवात जाली आनी तें कॉर्डिनेशन करपाक तो आतां मंत्री ना. आनी मंत्री नासून हो म्हाका दिसता सगळो गोंधळ जाल्लो. इतले खड्डे पडिल्ले आहा आनी 16,000 रुपयान जर तुमी खड्डो एक पॅच करतात आनी तुमचो जर सरप्लस बजेट आहा त्या लोकांक म्हाका दिसता अशें दिसता की हांवें हांगा आयतारा येत रावचें कित्याक खड्डे क्लियर जायत रावतले. आज एक युनॅनिमिटी अशी आहा की आमी हांगा येवन काल राती जे सगळ्यात व्हडले खड्डे आशिल्ले जे म्हाका ते दाखोवपाचे आशिल्ले ते काल राती क्लियर जाले. सो मिनिमम आज एक लोकांक तरी इतलें दिसना की हो येता म्हणून तरी ते खड्डे क्लियर केल्यात. एक लिपस्टीक ताका लायला वो बँडेड ताका लायले. सो एक ऑपरेशन जाय तेन्ना एक बँडेड लायलें पूण बँडेड तरी आयली इतलें दिसना आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मांद्रे मतदारसंघात सध्या व्हडा प्रमाणात जमीन रुपांतरां जातात. हांव सरकाराचो एक भाग आसा. रुपांतरा विशीं हांवें विधानसभेत विशय काडिल्लो. हांव लोकां वांगडा आसा. जमीन रुपांतरा संबंधीची दुरुस्ती मंत्र्यां कडल्यान करून घेतलो अशें मांद्रे जाल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात आमदार जीत आरोलकर उलयलो. हांव ही रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक तुमकां थोडी कस आसा जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना मातशे त्रास जातलेच आमकां पूण ते करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट स्थानीक जे आहा तेंचो सपोर्ट इम्पॉर्टंट आहा. आयज आमी कितें डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार आमकां स्थानीक पंचायत जावं सरपंच जावं वा तुमी सगळे स्थानीक नागरीक जावं तेंचो सपोर्टाची गरज आसा जाल्यारूच आमचें डेव्हलपमेंट जातलें. आतां मांद्रे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट कितें आनी कितें करपाक जाय हे म्हाजे पेक्षा तुमी चड जाणात. आयज आमी बऱ्यापैकी हांगासर आमकां मांद्रे पंचायतीन फिश मार्केटाक एनओसी दिल्ली आहा. एक वरां कमीत पेंडींग आसलेली पूण सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन
ती एनओसी दिल्या कारणान ते खंय तरी कामाक सुरवात जाल्ली. आतां बेगिनात बेगीन तेचे फावंडेशन स्टोन जातले. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे सगळे तिनूय स्कूल मांद्रे गांवचे तांकां ग्राउंड नासलो, प्लस आमच्या भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंड सारको नासलो. वयर ग्राउंड आसलो ती तेंची सरपंचान आनी पंचायतीन एनओसी दिल्या. तेचे बाय कमिंग 3 to 4 months फावंडेशन स्टोनूय जातले. तेच्या पयलीं प्रेझेंटेशन कंप्लीट पंचायतीक जावन आनी लोकल तेंची कमिटी काडटले तांकां दाखोवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तें जातलें. सो वेगळे वेगळे डेव्हलपमेंट जे आहात ते आमी घेतातूच. हरमल पंचायत नवीन पंचायत घर प्रपोजल मूव केला आमी हरमल पंचायतीक. प्रत्येक गांवान एक प्रोजेक्ट घेतला, पूण आमी डेव्हलपमेंट करतात. पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना सगळे तुमी वांगडा तुमची साथ आसात जाल्यारूच जातले. आतां भाई कल्पना आमकां म्हटलें की सगळे कन्वर्जन जाता आनी हे राखपाक जाय. आमची फुडली पिढी कितें करतली. हांव सदांच आवाज उठयत आसा आनी हांव हेचेर कंप्लिटली ओपोजूय करता सगळे ह्या गोश्टी घडटा तेका. आनी म्हाका कोणाचो भंय पडलेलो ना. तेका लागून हांवें एसेंब्लीनूय म्हाका दिसता एकूच आमदार हांव आसतलो एसेंब्लीन डायरेक्टली पॉयंट टू पॉयंट उलयला. सो म्हाका कोणाचो भंय ना, म्हाका पडलेलें ना. कित्याक म्हाका इम्पॉर्टंट आहा आमचे मांद्रे मतदाराचे जनता. मांद्रे मतदाराची जनता जर सगळे लोक जर आमचे सेफ उरले जाल्यार ती म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें. आयज जर अशें जर कन्वर्जन जायत रावले जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या पिढयेक आमकां दोंगरूय दिसचें ना आनी शेतांय दिसची ना. तेका लागून हांव हालींच आगरवाडे चोपडे पंचायतीन फुडाकार घेवन म्हाका आपयलो पर्सनली. आख्खो गांव जमलो, थंयसर जो कन्वर्जन जाला तेंच्यांनी सांगलां आमकां ओपोज चल या फुडें म्हटलें. सो तेंच्या सपोर्टाक तशेंच सगळे कडेन मागता. मांद्रे पंचायत सरपंच आयज आसा हांगासर, तेणी फुडें सरपाचें. कित्याक जे कन्वर्जन जालें भायर सरपाचें एंटायर पंचायतीन स्थानीक आसतले. हांवूय तुमच्या वांगडा आसतलो. जे कन्वर्जन ताका ओपोज करपाक जाय, हो रेक्टिफाय करपाक जाय, करेक्शन. हांव म्हणना हांव सरकाराचो एक भाग आनी सरकाराचे विरोध करप हें रॉंग. पूण खंय रॉंग जाता आमच्या स्थानिकांक नाका थंय आमकां करेक्शन करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हेका लागून आमचो मुख्यमंत्री जावं किंवा टीसीपी मंत्री जावं पूर्ण आमकां साथ दितलो, सपोर्ट दितलो. कित्याक जे आमच्या लोकांक जाय तेच हांगासर जातले घडटले. नाजाल्यार म्हणजे भायले लोक येतले, जमनी घेतले, दोंगर घेतले आनी तांकां जाय ते करतले, हें जावं शकना. आमचे गांव, आमचे शेतां आमकां सांबाळपाक जाय. बागा सापडिल्ल्या अनोळखी कुडीची वळख पटोवपाक कलांगूट पुलिसांक येस आयले. मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव हरीश तनवार असून ताचो खून जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. बागा सापडिल्ल्या अनोळखी कुडीची वळख पटोवपाक निमणे कलांगूट पुलिसांक येस आयले. मरण पाविल्ल्या तरणाट्याचें नांव हरीश तनवार असून टावट्सांनी ताचो खून केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. हरीश तनवाराची पिराय 25 वर्सां रावपी दिल्लीचो. चोरयेच्या यत्नांतल्यान पळून वचपाच्या कारणान हरीश तनवाराचेर सुरयेन वार केल्ल्याचें सुत्रांचें म्हणणें. हरीश तनवार खून प्रकरणात उत्तराखंडाच्या साहिल कुमार, नेपाळच्या सुनील विश्वकर्मा आणि पर्रा रावपी नूर खान हांकां अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.